बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गीच्या बापा तुका ह्या वेळा खातीर अर्घ आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया दोनिया आमच्या सरवंडारा आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुका निनवासताव. तूं आमचो देव म्हणून आमी तुका मानून घेतला. तूं आमच्या खातीर खुर्सार केलाय म्हणून आमी मानून घेतला. आनी तूं पुनर्जीवन जालाय म्हणून आमी मानून घेतला. आनी जेन्ना आमी तुज्या गुटांनी मानून घेतले तेन्ना तुवें आमकां पवित्र आत्मो दिलो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान आमी जियेता. पवित्र आत्मा ह्या वेळार एक कोंकणी बायबल क्लासीचेर तुजो ताबो जावनी. म्हाजी उतरां न्हू, ही तुजी उतरां जावनी पवित्र आत्मा. आनी आमचे सगल्यांचे ओत्मीक कान ओपन कर, आमचे ओत्मीक दोळे ओपन कर, तुजें उतर पळोवपाक आनी तुजें उतर आयकपाक. आनी ह्या उतर बरे मातयेन वयता आनी रिकता म्हणून जेजू तुका अर्घ आनी महिमा दिता. ही आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. भाव भयणांनो, आमच्या टॉपिकाचेर आमी आयज कंटिन्यू करता. आनी हांव आत्तां घरा पावला, फोण्या आसलो, देवाचें उतर परगट्टालो. म्हणटकूच बायबल क्लास कॅन्सील जावची ना, कित्याक मागीर आमचो कितें रिदम ब्रेक जाता. रिदम ब्रेक जावंक दिवप ना. आनी हांव थंयसर म्हाजें बेगीन करून येयला, कित्याक ते म्हाका सांगताले आनीक राव आनीक घे. आनी म्हटलें ना, कमिटमेंट आहा म्हाजें आनी हें कमिटमेंट हांव धरतलो. प्रेज गॉड. म्हणटकूच भाव भयणांनो, आमी चोत्रायन म्हजें उतर आयक हे टॉपीक आमी प्रोवर्ब्स 4:20-22. सिस्टर वाज. Okay, brother. म्हज्या पुता, हांव तुका कितें सांगता ताका चीत दी. चोत्राईन म्हजीं उतरां आयक. तांकां तुजी नोदरे भायर दोवरिनाकाय. तांकां तुज्या कallzant बallgun दवर. कित्याक जांकां melltat तांकां तें जivit आनी सगळ्या मनशा कुळाक bholaiki. म्हणटकच ह्याच उतराचेर रावन भाव भयणांनो, हांव ह्याच उतराचेर रावन चोत्रायन म्हजें उतर आयक ह्या उतराचेर रावन म्हाका पवित्र आत्म्यान सुचयलो की तूं जॉन 14, 15, 16, 17 तूं शिकवण कर. म्हणजे चोत्रायन म्हजें उतर आयक. कित्याक 14, 15, 16, 17 आमी पळयता देव कंटिन्यूस उलयता, कंटिन्यूस देव सुबेज उलयता. म्हणटकच हे 4 हेजेर देवान म्हाका सांगलें तूं नियाळ कर. म्हणटकच भाव भयणांनो, ताका लागून आमी पळयला आमचें मातशें टिचींग प्रोवर्ब्सानूच आहा आमी, पूण मातशें टिचींग दुसऱ्या जाग्याचेर पवित्र आत्म्यान सांगला पळय थंयसर हांव येयला. सिस्टर जॉनीना जॉन 15 यो आनी आमी जॉन 15:7 स्टार्ट करुया, जे एंड आमी केल्ले पळय थंयसर. तुमी म्हजे सभेन रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सभेन रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. कितकें मोगाचें उतर भाव भयणांनो जेजू आमकां दिता. कितको मोग आमचो जेजू कोत्ता भाव भयणां. आमकां सांगता, आमकां एक आज्ञा दिवन वयता, तूं म्हाज्या भितून राव. हांव जावन आसा जिविताचें झाड, हांव जावन आसा ती बरी दाखयेल. जो मेरेन तूं म्हाजें दाखयलें नासतलें, जे मेरेन तूं हे जिविताच्या झाडान आसतलें, तुका सुबाम जिवीत मेवतलें. कित्याक आमी जेजून आमी भितर रावता तेन्ना तेजें उतर आमी पाळटा भाव भयणां. आनी आमी जाणान की जेजू जावन आसा तें उतर. सुरवातीक उतर आहलें, उतर देवा लागीं आहलें आनी देव जेजू उतर जाना. हेंच उतर भाव भयणांनो आमचे शीन आहा. हे देवाचें उतर आमच्या भितर रिगपाक जाय. जसो एक खानो
झाडा भितर आसता तशें देवाचें उतर आमच्या काळजा भितर आसपाक जाय, रिगपाक जाय देवाचें उतर. आनी सगळ्याहून बरो एग्जाम्पल म्हणटा तो मारयेचो भाव भयणानो. मारयेच्या लायफान आमी पळयता देवाचें उतर रिगले, जायते त्रास जायते कोश्ट तिका आहले, पूण तिची नदर ते आज बडव्यान कितें सांगलेले, आनान कितें सांगलेले, प्रॉफिटेस आनान कितें सांगलेले, तिचेर तिची नदर आहली. छोत्रायन तिणें कान दिल्लो आनी भाव भयणानो ती मात पासून आलो ना, कित्याक ती जाणा हो देव सर्गीच्या बापायचो प्लॅन. आनी आमी जाणा जो मेरेन आमी जेजू क्रिस्तान रावता आनी तेजें उतर आमी घेवन आमच्या काळजान घालता, तो मेरेन भाव भयणानो आमी जेजू क्रिस्तान आसा आनी हे सर्गीच्या बापायची मांडणी आनी सर्गीच्या बापायचें हें उतर जेजू आमकां दिवन गेल्लो. आमी पळयला जॉन 12:49-15 जेजू म्हणटा, हांव म्हाजी उतरां उलोवंक ना, हांव म्हाज्या बापायची उतरां उलयलो. म्हणटकच बापायची खोशी करपाक येयल्लो भाव भयणानो जेजू. आनी हांगर तो म्हणटा, जेन्ना म्हाज्या उतरान तूं आसतलें, म्हाजें उतर तुज्या भितर रिगलेलें आसतलें, म्हाजें उतर तुज्या भितर मास जाल्लें आसतलें, म्हाजें उतर तुजें खरें खाण जाल्लें आसतलें, म्हाजें उतर तुज्या भितर साश्टीक जिवीत जाल्लें आसतलें, तेन्ना जेजू म्हणटा, जेजू आमकां सगल्यांक सांगता, तूं माग आनी तुका मेळटलें. यू शॅल आस्क वॉट यू वील. तुका जाय पळय तें माग आनी तें तुका मेळटलें. इट शाल बी डन. शाल करतलो, हांव करतलो. जेन्ना तूं म्हाज्या भितर रिगोन रावतलो, हांव तुज्या भितर रिगोन रावतलो, जेन्ना तुजो आनी म्हाजो सदांच संबंद आसतलो, तेन्ना म्हाका खात्री आहा तूं कितें मागताय पळय तें देवाच्या उतरानूच मागतले आनी तें तुका मेळटलें. गॅरंटी दिता भाव भयणानो, तुजो देव तुका गॅरंटी दिता. मागताय तें मेळटलें जेन्ना तूं देवा भितर रिगलोलो आसता. जो मेरेन एक खानी भाव भयणानो झाडान आहा. आमी एक आंब्याची गजाल घेवया. एक आंब्याची खानी आंब्याचेर आहा आनी एक खानी गेल्या. आमकां खबर आहा भाव भयणानो ही खानी फळां आंबे दितले. आनी जेजू म्हणटा, जो मेरेन तूं म्हाज्या भितर रिगलोलो आहा, जशी ही खानी आंब्याची रिगलेली आहा, तुका फळां येतलीं, म्हाज्या उरलींच फळां तुका येतलीं. हांव जिवीत दिता, तुंय वयतलो दुसऱ्यांक जिवीत आनी शुभाम जिवीत दितलो म्हाज्या वरवीं. तुंय लोकांक वयतलो पेकोणी दितलो, कित्याक तूं म्हाजी पेकोणी तेजेर उलयतलो. तुंय लोकांक दुसऱ्या राज्यांतली देवाच्या राज्यान हाडटलो. म्हणटकूच मागताय तें मेळटलें. कोण दिवंक शकता भाव भयणानो? खंयचो देव दिवंक शकता गॅरंटी? गेल्या विकान म्हाका सिस्टर जीन सांगताले, एके हिंदू भयणीक कोणें सांगलें की तूं त्या देवाशीन गेल्ले म्हणजे आनी खंयचो तेंचोच देव त्या देवाशीन गेल्ले म्हणून हो देव रागार जाला तुजेर, तुका आतां अमकें अमकें करचें पडटलें. हो देव पळय तूं मागताय तें मेळटलें. कांय दिवपाची गरज ना, तुका मागताय तें मेळटलें म्हणून. प्रेज गॉड, हालेलुया. आनी आमकां कितें दिसता भाव भयणानो, देव दिवचो ना, माग आनी पळय. तूं देवा भितर राव, ती बरी खानी जा आनी तुका मागताय तें मेळता वो ना तें पळय. मागताय तें मेळटलें भाव भयणानो, कित्याक देवान म्हटला आनी देवान म्हटला तो फोटींग दिवन तो म्हटला नाल्यार तो करतलो, ही गॅरंटी आमकां आहा. देवान म्हटला तें करतलो ही गॅरंटी आमकां आहा.
आमकां सगळ्यांक हाय गॅरंटी. आनी कित्याक लागून करतलो ती फुडली लायन सांगता. सिस्टर वाज. तुमी सुबा फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे, हातून म्हज्या बापाक मोहिमा मेळटा. भाव भयणांनो, जेन्ना तुका देव दितलो, तूं वाडटले आनी तूं वचोन दुसऱ्यांक बेसांव जातले. तुजें जिवीत पळोवन दुसरी जेजूक वखतलीं, तेन्ना मोहिमा कोणाक वयतली काय म्हणटा. जेजू म्हणटा मोहिमा म्हाका येवची ना, मोहिमा म्हाज्या बापायक येतली. आपूण ह्या बापायचे मोहिमेक लागून तुमी मागता पळय ते तुमकां दितलो. कित्याक म्हाका जाय तुमी सुबाम आनी बरी फळां तुमकां येयल्ली. प्रॉफेटीक वर्ड, देवाचें उतर गॅरंटी दिता भाव भयणांनो तुका तुजो देव. तूं जेजून जेन्ना आसतले तेन्ना सुबाम फळां तुका येतली म्हणटा. आनी तूं आपणाचो शीस म्हणून पोरजेक कोण येता, कित्याक तुज्या भितर फळां आहा पळय ती पळोवन. जेजून म्हटलें, देवाचें उतर म्हणटा, एक झाड फळां उदेशी कोण येता, कसलें झाड पळय. अ ट्री वील बी नोन बाय इट्स फ्रूट. वो आंब्याचें, हे पणसाचें, हे आपोलाचें झाड पळोवन कोण येता. म्हणटो देव म्हणटा, तुज्या भितर फळां पळोवन म्हाज्या बापायक मोहिमा मेवतली, म्हाज्या बापायचें नांव वयर जातलें. आनी भाव भयणांनो, आयज हांव फोंड्यां वयच्या पयलीं सकाळीं फुडें हांव देवा लागीं मागतालो. आनी जेन्ना देवा लागीं हांव मागतालो तेन्ना म्हाका संवय आहा भाव भयणांनो, जेन्ना हांव खंयसरूय प्रीच करूंक वयता नाल्यार हांव देवा लागीं मागता. हांव कित्याक दुसऱ्यांक सांगता तें हांवेंय करूंक जाय. डिट्रॉनॉमी 31:8 हांव उलयतां, देवा हांव वयच्या पयलीं तूं थंयसर गेला. यू हॅव गॉन बिफोर मी, यू वील नेवर लीव मी नो forsake मी. हांव तुज्या नांवान वयता जेजू, हांव तुज्या नांवान वयता, हांव तुज्या नांवान उबो रावतलो, म्हाज्या कांय ना. हांव जेजूक सांगता, म्हाज्या कांय ना जेजू, पवित्र आत्मा म्हाज्या भितरल्यान उलयतलो. म्हणटलो दीस हांवें काडलो, पवित्र आत्म्यान दिलो. पवित्र आत्म्यान म्हाका एक स्क्रिप्चराचेर म्हणूंक लागलो, रेवलेशन 19 वच. रेवलेशन 19 वाचलें हांवें टील 8. रेवलेशन 19 1 to 8 वाचलें आनी थंयसर हालेलुया हें उतर देव म्हाका सांगता. आनी हांव मागताना म्हाका म्हणूंक लागलो, बंद कर आनी हें वाज. आनी हें वाजल्या उपरांत भाव भयणांनो, थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, सगळे जाणटे आंच बोडवे सोपोट पडटात आनी देवाक म्हणटात, एमेन हालेलुया, एमेन हालेलुया. आनी हांव बसलो आनी देवाक महिमा दिवंक लागलो, हालेलुया हालेलुया, देवाक महिमा दिवंक लागलो. मागीर म्हाजे फुडें प्रेयर हांवें चालू दवरलें. 2 वस्तू सांगल्यो ताणें म्हाका, कर म्हणून. वच आनी पयले आपणें तुका कितें सांगलां तें थंय वच आनी सांग. आनी हें हांवें रेवलेशन 19 1 to 5 थंयसर तांकां वाचूंक लायलें. कित्याक हालेलुया हें उतर आमी म्हणपाक जाय. सगळ्यान व्हडली मोहिमा आमी देवाक दिवपाक जाय. सगळ्यान व्हडली मोहिमा आमी देवाक दिवपाक जाय. गॉड लिव्स इन द प्रेजीस ऑफ हिज पीपल. देव आमची, आमी जेन्ना आराधना करता, आमी जेन्ना देवाक मोहिमा दिता, देव आमचे मोहिमेंत रावता भाव भयणां. ताका लागून हे आंच बोडवे होली 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 हालेलुया 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 म्हणत आसता. कित्याक देवाक मोहिमा मेवता तितून, देवाक खुशालकाय मेवता तितून, देव संतोषता तितून. आनी हें गेलो आनी हांवें थंयसर केलें भाव भयणां.
म्हणटकूच देवाचो आवाज आमी आयकपाक जाय. केन्ना देव तुका मागता पळय तेन्ना सांगता थांब आनी अमक्या स्क्रिप्चराचेर वच. त्या मिनटाक भाव भयणांनो थांबपाक जाय आनी त्या स्क्रिप्चराचेर वचपाक जाय, पळोवपाक जाय तो स्क्रिप्चर कितें तरी सांगता. आनी जेन्ना तो स्क्रिप्चर सांगले हांवें म्हाजें प्रेयर थांबयलें आनी हांव हालेलुया हालेलुया म्हणूंक लागलो आनी तेत गेलो आनी फोंडा हांवें तेत केलें. स्टार्ट करतना हालेलुया. देव उलयता भाव भयणांनो आमचेशी. आनी फुडें आमी पळोवया 59 कितें म्हणटा पळय तें पळोवया. सिस्टर जसो बापान म्हजो मोग केला तसोच हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. जसो बापायन म्हजो मोग केला. आतां बापायचो आनी पुताचो मोग आनी हो मोग हो संवसारी मोगाचे उलयना भाव भयणांनो. वो इतको मोग की दोगूय बाप आनी पूत एकामेकाक लागून कितेंय करपाक रेडी आसा. एग्जाम्पल, जेन्ना सर्गीच्या बापायन सांगलें आमकां कोणाक तरी धाडपाक जावं सकला आनी एक सोरवंडार आमकां धाडपाक जावं आनी हे पोरजेक सांबाळपाक जाय आतां आमकां, ही देवा कडल्यान पयस जाल्या. जेजू म्हणटा हांव वयतलो, म्हज्या बापा सर्गीच्या बापा म्हज्या बापाय म्हणटा हांव वयता. तुजी कशी हांव करूंक वयता कित्याक तुवें म्हाजो सगळ्यान व्हरतो मोग केला. आपूण वयता सकला, आपणाची महिमा सोडटा आनी मनीस म्हणून ह्या संवसारान येता. विलिंगली भाव भयणांनो सकला येता. मोग जसो बापायन मोग जेजूचो केला आमी जेजूचो करपाक जाय. सो हॅव आय लव्ड यू म्हणटा. आपणें तोच मोग जो बापायन म्हाका दिल्लो तोच मोग हांवें तुका दिला. म्हणजे आमच्या भितर जो मोग आसा तो सर्गीच्या बापायचो, जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याचो. त्रिएक देवाचो मोग आमच्या भितर देवान घातलेलो आसा. हांगर जेजू म्हणटा म्हाज्या बापायचो मोग आहलो तोच मोग हांवें तुमकां दिला. म्हणजे बापायचो मोग, जेजूचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो मोग आमच्या भितर आसा. मोग, गॉड इज लव. 1 John 4:16 म्हणटा गॉड इज लव. तो मोग आमच्या भितर घातला भाव भयणांनो. आनी हो देवाचो मोग आमच्या खातीर कितको भाव भयणांनो देवान सर्गीच्या बापायन आमचो मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक तेणें ह्या संवसारान धाडलो. कोणूय तेजेर विश्वास दवरता, कोणूय तेजेर विश्वास दवरता तेका साश्णीक जिवीत मेवतलें. कोणूय तेजेर विश्वास दवरता तेका साश्णीक जिवीत मेवतलें. इतको सर्गीच्या बापायन आमचो मोग केलो. हांगर कितें म्हणटा, जसो जेजू म्हणटा जसो बापायन म्हजो मोग केला तसो हांवें तुजो मोग केला. जॉन 3:16 म्हणटा गॉड सो लव द वर्ल्ड, देवान आमचो इतको मोग केलो की आपणाच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. म्हणजे स्वर्गीच्या बापायन जो जेजूक मोग दिला तोच मोग आमकां दिला भाव भयणांनो. कांय डिफरन्स ना. तेका लागून हांवें तुका हांव जायते टायम म्हणटा देवान आमच्या कडल्यान कांयच पयस धरूंक ना, कांयच पयस धरूंक ना, कांयच पयस धरूंक ना भाव भयणांनो. इतको तुजो मोगाळ देव तुज्या कडल्यान कांयच पयस धरिना. पूण एक आमी जाणा जावपाक जाय, जो कोण तेच्या भितर रिगता तेका मेवता. कित्याक लागून तेका मेवता? कित्याक तेच्या कडल्यान सेप म्हणटात आमी, कोंकणीन कितें म्हणटात सिस्टर, जेन्ना हे झाड खाण दिता खांदयांक तेका कितें म्हणटा आमी? एक भितरल्यान
मुळा कडल्यान एक ज्यूस कहो येता त्या झाडांत आनी हो ज्यूस त्या खांद्यांनी वयता आनी खांदे मागीर फळां दिवंक शकता. हो ज्यूस आमकां जेजून आसल्यारूच मेवतलो जेजू क्रिस्ताचो. हे ताचे पवित्र रगत आमच्या भितर रिगतले. आमकां जेजू क्रिस्ताची DNA आसतली. म्हाजी DNA आनी जेजू क्रिस्ताची DNA सेम आसतली भाव भयणां. चेंज आसची ना आमची DNA. तेच्या भितर रगत गावता तेच म्हाज्या भितर रगत गावता. कित्याक तो सुर्गीचो बापूय जेजू म्हाजो व्हडलो भाव आनी आमी सुर्गीच्या बापायची भुरगीं. म्हणटकच तेजी DNA आमच्या भितर आहा. कोण जेजू क्रिस्तान आहा तेंचे उलयता हांव. कोण हे वेळीन आहा भितर पळय ते कोण ते द ट्री ऑफ लायफ जिवीत दिवपी झाडार शिरलेलो आसा. हू इज युनायटेड इन द ट्री ऑफ लायफ. म्हणटकच आमचो कोणानूच चिंतपाक जायना. ना देवान ब्रदर हेमणाचो सुबेज मोग केला, सिस्टर जोनिनाचो सुबेज मोग केला आनी हेजो सुबेज मोग केला तेजो ना. देवाचो मोग इक्वल. जसो जेजूचो केला तसो तुजो आनी म्हाजो जेजून मोग सर्गीच्या बापायन मोग केला. जसो सर्गीच्या बापायन मोग केला तसो जेजून आमचो मोग केला. जसो जेजून आमचो मोग केला तसो पवित्र आत्म्यान आमचो मोग केला. 1 इंच हे सायडीन ना 1 इंच ते सायडीन. कोणेनूच चिंतपाचें न्हू भाव भयणांनो देव म्हाजो मोग करील. सैतानाची सगळ्यान व्हडली फोट. सैतानाची सगळ्यान व्हडली फोट. देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसा. सैतान आमकां कितें सांगूंक सोदता तेजेर आमचो नियाळ नाका. देवाच्या उतराचेर आमचो नियाळ आसुनी. देवान जर म्हटलं आपूण जितको जेजूचो केला मोग तितको हांव तुजो करता नाल्यार सर्गीचो बापूय आमचो तितकोच मोग करता भाव. सर्गीचो बापूय आमचो तितकोच मोग करता जितको ताणें जेजूचो केलो. जेजू आमचो तितकोच मोग करता जितको सर्गीच्या बापायन आमचो केलो. पवित्र आत्मो आमचो तितकोच मोग करता जितको जेजू क्रिस्तान आमचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. दाई वडवा सिस्टर. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसा तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. आमेन. भाव भयणांनो हांगोर बारीकसाणेन तूं देवाचें उतर तर नियाळ करशी नाल्यार देव तुका इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स म्हणटा तो. म्हणजे जो आपणें तुका सांगलेलें आपणाचो जो कमांडमेंट आसलो यू शॅल अबायड इन माय लव. इफ यू कीप माय कमांडमेंट यू शॅल अबायड इन माय लव. म्हणजे देव आमकां सिंपल सांगूंक सोदता भाव भयणान मोगान तूं म्हाजें उतर सांबाळ. हांवें तुका सांगलां आनी थंयसर हांवें हें मानाम्यात म्हटल्या म्हणून. देव म्हणटा हांवें हें मानाम्यात म्हटल्या म्हणून तूं सांबाळूं नाका. मोगान म्हाजें उतर सांबाळ. लव माय वर्ड. म्हाजें उतर सांबाळ. आपणें तुका मानामेत म्हणून दिला म्हणून न्हू भाव भयणांनो. हांगर म्हणटा इफ यू कीप माय कमांडमेंट्स यू शॅल अबायड इन माय लव. म्हणजे मोगान तूं हें करूंक शकता. यू वील अबायड इन माय लव बिकॉज मोगान तुवें देवान तुका केल्या उपरांतूच तुका आपूण कितें दितलो म्हटलां म्हणून. हांव मोगान देवाचें उतर सांबाळटा कित्याक ताणें म्हाका पयलो मोग दाखयलो आनी हांव ताणें म्हाका जो मोग दाखयला तोच मोग म्हाका सर्गीचो बापूय करता. तोच मोग म्हाजो पवित्र आत्मो करता आनी तोच मोग हांव अणभवता आनी त्याच मोगान हांव देवाचें उतर राखता. देवाचो मानामेत म्हणून न्हू भाव भयणांनो. मानामेत म्हणून राखो नाका. देवाचें उतर ईच एंड एवरी वर्ड इज हीज कमांड. आमी पळोवंक गेल्यार
देवाचें एक एक उतर आमी सांबाळपाक जाय. कित्याक जेजू म्हणटा आपणाक सर्गीच्या बापायन सांगलां तितकेंच आपूण उलयलो. म्हणटकूच देवाचें उतर सांगता तें आमकां राखपाक जाय, पूण कशें मोगान. इवन एज आय हॅव केप्ट माय फादर्स कमांडमेंट एंड एबायड इन हिज वर्ड. जें देवान सांगलेलें, सर्गीच्या बापायन सांगलेलें, सर्गीच्या बापायन जे जेजूक सांगलेलें तेणें मानामेत म्हणून करूंक ना. बा भयणानो, जेजून हो मानामेत म्हणून करूंक ना. जेजूक सांगलें, सर्गीच्या बापायन जेजूक सांगलें हें तुवें करपाक जाय, पूण तेणें आपणाच्या बापायचो मोग केला म्हणून तें देवाचें उतर ताणें सांगून दवरलें. हांगर मातशें आमचें अंडरस्टँडींग क्लियर जावपाक जाय बा भयणानो. बिकॉज आय लव गॉड आय केप्ट द कमांडमेंट, बिकॉज नॉट बिकॉज इट इज अ कमांडमेंट, बिकॉज आय लव माय गॉड आय केप्ट हिज वर्ड. हांवें जेजूचो मोग अनुभवला, पवित्र आत्म्याचो मोग अनुभवला, सर्गीच्या बापायचो मोग अनुभवला. म्हणटकूच हांव आतां तेचें उतर राखता, सांबाळता आनी म्हाज्या जिवितांत हांव तें लागू करता. नॉट बिकॉज इट इज अ कमांडमेंट. गॉड इज नॉट आमचो देव बडी मारपी देव न्हू, पूण देव म्हणटा मोगान कर. कितें करता मोगान कर. मोगान करपाक जाय भाव भयणानो. देवाचें उतर मोगान परगटूंक जाय. ना म्हाका कोणें सांगलां म्हणून, आपयलां म्हणून हांव ना, मोगान मोगान करताय. थंयसर देव आहा, बिकॉज गॉड इज लव. जे काम तूं मोगान करताय थंयसर देव आहा. कितेंय पळया भाव भयणानो, आख्खे सर्गीचें राज मोगाचेर थारलेलें आहा. मोगाचेर आख्खें राज देवाचें थारलेलें आहा. आनी देवाच्या राज्यांतलें कितेंय तर आमकां मेळपाक जाय, नाल्यार हें मोगान मेळटलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. फुडें वा सिस्टर. थँक्यू जीसस. म्हजी कुशळकाय तुमचे सोबे आसचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. आमेन. भाव भयणानो, देवान ह्यो वस्तू आमकां कित्याक सांगल्या? एक गॉडच्या पयलींच्यो वस्तू आमकां सांगून वयता. तूं म्हाज्या मोगान राव, तूं मागता तें मेळटलें, तूं म्हाज्या भितरूच राव आनी तूं जाय तें करूंक शकतलो. पूण ज्या दिसा तूं म्हाज्या उतरांतलो भायर सरतलो तुवें कांय करूंक जावचें ना. सगळें आमकां सांगता. कित्याक सांगता? कित्याक सर्गीच्या बापायन ताका सांगलें, तें तो आमकां येवन सांगता आनी म्हणटा आपणें तुमकां सांगलां, हो तुमकां तुमचो शेवट दाखयता. जॉय म्हणजे एंड रिजल्ट. तुका शेवट दाखयता. जेन्ना तूं देवाचें उतर मानतलें, देवाचें उतर तूं चलतलें, तेन्ना तुका सर्गीच्या राज फावो आनी सर्गार तुका कसो आनंद मेळटलो तो ऑलरेडी देव तुका सांगून वयता. दॅट युअर जॉय मायट बी फूल. म्हणजे तूं हांगरूच अनुभवतलें सर्ग. संवसारान हाय पळय तेन्नाच तूं सर्ग अनुभवतलें. सर्गार गेल्या उपरांत अनुभवतलेंच तूं. पूण म्हणटा हांगरूय तूं अनुभवतलें, हांगरूय तूं सर्ग अनुभवतलें. म्हाज्या भितर रावशी नाल्यार. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. पुढे वा सिस्टर. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. आतां आमकां एक दुसरें एक उतर दिवन वयता, दुसरो एक आज्ञा दिवन वयता. आनी आमी आज्ञा म्हणून पळोवपाची न्हू भाव भयणां. वी शूड नॉट लूक इट एज अ कमांड. कमांड करीत नाल्यार म्हणजे कोण आपणाचो बापूय केन्ना चडशे भुरग्यांक कमांड करिना, मोगान सांगता. एक्चुली हो कमांड कित्याक म्हटला म्हणजे म्हाजो फोकस त्या उतराचेर वचपाक. एक्चुली हे देवाचें मोगाचें उतर तो आमकां सांगता. एक तुका सांगता, आपूण तुका एक
गूट सांगता म्हणटा वयच्या पयलीं. आपूण आतां सर्गीच्या बापायशीन वचपाचो हांव तुका एक गूट सांगून वयता म्हणटा. आनी हो गूट हो म्हणटा एकामेकाचो मोग करा जसो हांवें केला तुमचो. मोगान जियेया म्हणटा. एकामेकाचो मोग करा. दुस्मान काय नाका. तुज्या एगेन्स्ट आड येता मनीस, तुका राग येता, देव म्हणटा शांत जा, मोग दाखय. रागाक राग न्हू. आपूण तुका एक नवो सिक्रेट दिवन वयता. आनी हो सिक्रेट तूं तर करशी ह्या लायफान. हांव कित्याक म्हणटा भावा भयणांनो, कमांड म्हणून पळयना काय. कित्याक म्हणटा डोंट लूक इट एज अ कमांडमेंट. कित्याक कमांडमेंट म्हटलें म्हणटकच आमी करिना नाजाल्यार आमकां शिक्षा आसतली. आमी कित्याक आदल्या कोरारान तशें आहलें. कमांडमेंट तुवें धरूंक जाय नाजाल्यार तूं देवा आड. हांगूर देव कितें सांगता, आपूण मोग जावन आसा आनी आपूण मोगान जियेलो आनी मोगान खुर्सार वयता. म्हणटकच तो म्हणटा तुमी हांवें जसो मोग केला तसो तुमी करा. सो वी वील नॉट लूक एट इट एज अ कमांडमेंट बट अ प्रॉफेटीक वर्ड फॉर अस. आमकां एक रेवलेशन उतराचें हें दिवन वयता की जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट लाईन वाच सिस्टर. कोणे जोर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. भाव भयणांनो, greater love has no man than this, that a man lays down his life for his friend. देव म्हणटा आपूण तुका चाकर म्हणून. देव म्हणटा आपूण तुका चाकर म्हणून. देव म्हणटा आपूण तुका इश्ट म्हणटा. आनी आपूण तुका इश्ट म्हणून तुका सांगता. मोगान तो तुजेशी, मोगा वयर आनी दुसरें कांय ना. जेजून आमकां दाखयला तो मोग पळया भाव भयणांनो. आमच्या खातीर तो खुर्सार गेलो. वो मोग तेजो. That is his love for, because he laid down his life. He is telling them a prophetic word that is going to take place. तो ते आपणाच्या शिसांक सांगता. A prophetic word अजून घडोंक ना, आतां आपूण वयतलो खुर्सार. आनी मोगान खुर्सार वयता, रागार वचना. ना तुमकां तुमची पातकां, तुमी म्हाका पातकां, तुमच्या पातकांक लागून म्हाका खुर्सार वयचो पडलो. ना भाव भयणांनो, आनंदान वयता. जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. सर्गीच्या बापा एक आनंद मेळटलो, हो आनंद तो पळयता आनी वयता खुर्सार. कित्याक सर्गीच्या बापायक जाय आसता आपणाची भुरगीं सगळीं शिपडल्यान ती आपणा कडेन एकठांय जावपाक. आनी जेजू वयता आनी सगळ्यांक आमकां आपणायता. कोण तेजेर सत मानता पळय तांकां मोगान. बडी घेवन न्हू भाव भयणांनो. चोरोंक गेल्या उपरांत गोरवांक कितें करता, हिट 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 आनी तेजेर बडयो मारता. ना, तुजेर बडयो मारूंक ना भाव भयणांनो. तुजेर बडी मारिना. तुका मोगान एकठांयता. यो म्हणटा म्हाजे वेगीन यो मोगान. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. नेक्स्ट वाच सिस्टर. हे फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडच्यान हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. आमेन. भाव भयणांनो, जेजू म्हणटा आपूण तुमकां चाकर म्हणचो ना, आपूण तुमकां म्हजे इश्ट म्हणटलो. कित्याक एक चाकर तर आसत, दोनी चाकराक सगल्यो वस्तू सांगता
दोनी चाकराक सगल्यो वस्तू सांगता, गरज आहा तितक्याच सांगता. अरे हे कर रे, ते कर रे, ते कर रे, ते कर रे. ना काय चाकराक सांगता, भांगार मरे कित्याक करता हांव, काडटा आनी ओलो तरेर दत्ता आनी एक 50,000 थंय दत्ता रे. हे तो चाकराक सांगतलो काय लू व्हरतलो आनी घालतलो तिजोरेर. देव म्हणटा आपूण फ्री जाला, आपूण इतको तुमच्या भारी फ्री, तुमी म्हाजे इश्ट. केन्ना इश्ट जाता? जेन्ना आमी देवा भितर रावता पळय तेन्ना. वेन आय एम इन क्रायस्ट, आय एम हिज फ्रेंड. ही इज माय ब्रदर, ही इज माय फ्रेंड, ही इज माय लॉर्ड, ही इज माय गॉड, ही इज माय सेवियर. सगळोच तो म्हाजो मोगाळ आमचो देव. आनी म्हणटा हेज्या फुडें आपूण तुमकां चाकर म्हणना. कित्याक चाकराक सगल्यो वस्तू कोण सांगना. बट आय हॅव कॉल्ड यू फ्रेंड्स फॉर ऑल थिंग्स दॅट आय हॅव हर्ड ऑफ माय फादर. आपूण तुमकां कित्याक लागोन इश्ट म्हणटा? कित्याक ज्या बापायन म्हाका सांगलेलें, एक गोश्ट म्हाका जी बापायन सांगलेली ती हांवें तुका सांगली. चाकराक इतके डिटेलीन सांगपाची गरज ना. आपूण तुमकां इश्ट कोत्ता आनी इश्ट म्हणून तुका म्हाज्या बापायन कितें सांगलां तें आपूण तुका सांगता. सगळें इन डिटेल, कंप्लीट. तुजें घर खंय, तुका आपूण कित्याक लागून वयता, आपूण तुका एक रूम तयार करूंक वयता, सगळें इन डिटेल सांगता. मेल्या उपरांत तुका सर्ग, जो कोण जेजून क्रिस्तान आहा ताका मेल्या उपरांत सर्ग. मेलो ह्या संवसारांत मेलो नाल्यार तो मरचो ना, देवा वांगडा जियेतलो, साश्णीक जिवीत देवा वांगडा. आदींच तुका सांगून दवरता, कित्याक इश्ट केलो तुका. ही हॅज मेड यू अ फ्रेंड. ही इज टेलिंग यू प्रॉफेटीक रेवलेशन. गॉडच्या आदीं तुका गोश्टी सांगून वयता फुडें कितें जातल्यो पळय. ह्यो फकत इश्टाकूच सांगूंक शकता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. फुडें वाच सिस्टर. तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विचून काडल्यात, आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेची आनी फळां दिवची, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. आमेन. आतां भाव भयणांनो, पुतून प्रॉफेटीक वर्ड फुडें कितें करपाचें पळय तें. आतां देव सांगता तुमी आपणाक विचूंक ना, तुमी आपणाक विचूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडला. एन ऑर्डेन्ड यू. फकत विचून काडूंक ना, हांवें तुका अधिकार दिला, तुका पदवी दिल्या, तुका ऑथॉरिटी, पदवी तुका हांवें दिल्या की म्हाज्या नांवान तूं वयतलोय आनी सुबाम फळां हाडटलो. यू शॅल ब्रिंग फोर्थ फ्रूट and that your fruit should remain. आनी जी फळां तूं हाडटलोय ती फळां तो सांबाळून दवरता. देव आमकां सांगूंक शकता आपूण बापाय लागीं वयता खरो, पूण म्हाजी मिनिस्ट्री हांगर कवर जायना. जेजू केल्या उपरांत जेजूची मिनिस्ट्री कवर जावना. भाव भयणांनो, जेजूची मिनिस्ट्री स्टार्ट जाली, तेजें कितकें मिशन आहलें तितकें ताणें केलें. आतां फुडलें मिशन म्हणटा आपूण तुका दिता. आतां हांवें जी फळां हाडलीं म्हाज्या बापायक तुमकां एकठांयले, आतां तुमी वयतले अशें दुसऱ्यांक एकठांयतले. आमकां व्हडली जबाबदारी दिल्या भाव भयणांनो. आनी आयज हांव फोंडा म्हणटालो, हो बायबल फकत शिसान बरयला, शीस जाल्या उपरांत बायबल कबार सोंपलो. हे उतर आयज म्हाजीशीन आनी तुजीशीन उलयता भाव भयणांनो. देवान आमकां विचल्यान
देवान आमकां अधिकार दिला, ऑथॉरिटी दिल्या. वॉस, यू शॅल गो वॉस आनी फळां हाड. कसली फळां? जशी हांवें फळ हाडले सर्गीच्या बापा, तसली सेम फळां वसात आनी तुमी हाडा. आनी फुडें म्हणटा, अँड वॉट्स एवर यू शॅल आस्क ऑफ द फादर इन माय नेम ही मे गिव इट टू यू. आतां नवो करार चालू करता. हेज्या फुडें म्हणटा, सर्गीच्या बापाय लागीं तूं कितें मागतलोय तें म्हाज्या नांवान तूं मागतलो. आमच्या बापा पासून भाव भयणांनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ना. आमच्या बापा आदल्या कराराच्या मागणे आहल्या, कित्याक जेजू तेन्ना शिसाबारी आहलो म्हणटो तेणेन सर्गीच्या बापा इशीन कशें उलोवपाक जाय तें तांकां शिकयलें. आतां म्हणटा तो, सर्गीच्या बापाय लागीं वचपाक वाट जावन आसा हांव, आय एम द वे. म्हणटो सर्गीच्या बापाय लागीं वयतलोय म्हाज्या नांवान वच. ताका सांग जेजून धाडला. आनी आमी मागणें करता हो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, आमेन. थंयसरल्यान जेजू क्रिस्तान मागणें स्टार्ट जालें. तेच्या पयलीं जेजू क्रिस्ताचे मागण्यांक नांव घेयनासले भाव भयणां. हांगोर देवान सांगलें, म्हाज्या नांवान मागता तें तुमकां सर्गीचो बापूय दितलो. हे नवे कराराचेर हो आमकां देवान सांगलें, म्हाज्या नांवान म्हाका, कित्याक म्हाज्या नांवान पदवी, आनी ही पदवी हांव तुमकां दिवन वयता. म्हणटकूच कितेंय मागतात म्हाज्या नांवान मागा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. फुडें वा सिस्टर. ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकाचो मोग करात. पुत्तून भाव भयणांनो देव तेच सांगता, पुत्तून सांगता, इसरो नाकान म्हणटा. आपूण तुमकां सांगता, मोगान सांगता, मोगान जियेया. कित्याक ज्या जाग्याचेर मोग आहा थंयसर सैतानाचें बेण वाजता. कित्याक ताका मोग पळोवंक जायना. ही कांट सी लव. मोग पळोवंक जायना. म्हणटकूच जेन्ना तूं मोग कोत्ताय तेन्ना तिजी सगळी घेम हालता, सगलो आबालार जाता. तो नको तो कितें करपाचें पळय तें तुज्या कडल्यान पावता. कित्याक मोग देवाचो ताका नाका. तो ताका त्या मोगाची भिरांत आहा ताका. फुडें वाजूया, ओट्राई वड वाजूया. संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदी तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. पुत्तून भाव भयणांनो प्रॉफेटीक उतर उलयता, गॉडच्या पयलें उलयता, कितें जातलें तें सांगता. आतां फकत हे शिसांगूच सांगना भाव भयणांनो, तुका आनी म्हाका तर म्हाकाय सांगता. तुका तर म्हणटा आपणाचें उतर परगट कोत्ताय म्हणून तर तुका तुजेर लोक तर राग कोत्तात, जाल्यार उगडास धरा म्हणटा आपणाचोय तेणें राग केलो. हे सदां काळ उतर भाव भयणांनो, बायबल इज अ वर्ड ऑफ इटर्निटी. देवाचें उतर सासणाच्या सासणा. म्हणटूच शीस कबार जाल्या उपरांत देवाचें उतर कबार जावंक ना. हें उतर आमचेशीन उलयता. तुका तर ओकमान कोत्तात, तुजे आड उलयतात, नाल्यार जाणा जायात म्हणटा जेजू, म्हाजेय आड ते उलयले. आनी आड उलयना नाल्यार आमी चिंतपाचें खंय तरी चुकता काय आमचो, काय आमी बॅलन्स करूंक शकता, कोणाक दुखोवंक सोदिना. जायते टायम आमी कितें करता, बॅलन्स करता, कोणाक दुखोवंक सोदिना. म्हणटच हांगर देव म्हणटा, तुमी जेन्ना देवा मोगाची गजाल सांग वयतले तुमकां राग मेवतलो. कुन्नूच हेट्रेड कितें म्हणटा हेट्रेडीक सिस्टर? जोळटले तुज्या, तुका जोळटले लोक तुका. पूण म्हणटा तुमी जाणा जावपाक जाय म्हणटा, आपणाक अशेंच घडलां म्हणटच निराश जावपाचें न्हू.
हांवें चिंतपाचें सारको रोडार सारको रायट रोडार हा. गुगल मॅप म्हाका सारकें दाखयता रायट रोडार हांव हा. कित्याक ना नाल्यार चिंतपाचें अरे हांव देवाचें उतर परगट करता, कांय पर्सिक्युशन ना मरे म्हाका, कांय पर्सिक्युशन ना. हांगर म्हणटा द हेट्रेड ऑफ द वर्ल्ड, टायटल दिला ताका तेणें, द हेट्रेड ऑफ द वर्ल्ड. वी वील बी हेटेड बिकॉज वी आर प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल. आमचेर आड येतले आनी आड येयले म्हणून आमी भेंवपाक जायना भावा भयणांनो, कित्याक आमच्या भितर पवित्र आत्मा. देवाचें उतर कितें म्हणटा? द वन हू इज इन मी इज ग्रेटर दॅन द वन हू इज इन दीस वर्ल्ड. म्हाज्या भितर आहा तो व्हरतो, ह्या संवसारान आहा पळय तेंच्याहून. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीजस. म्हणटकच नेक्स्ट वर्स सिस्टर. तुम्ही संसाराचे आसल्यात तर संसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. पूण तुमी संसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. बरें, बारीकसाणेन हें उतर आयक पळया. इफ यू वेर ऑफ द वर्ल्ड वूड लव हिज ओन. देव एक स्टेटमेंट करता आनी हो स्टेटमेंट भाव भयणांनो जायत्या वेळार आमी सजमोंक ना. आयज सजमो तूं ह्या संवसाराचें न्हू अशें जेजू म्हणटा. तूं ह्या संवसाराचें न्हू, तूं जावन आसाय सर्गीच्या राजाचें. यू आर द सिटीजन ऑफ हेवन. तुका बर्थ सर्टिफिकेट आंगोल्ली आहा ह्या संवसारांतली, पूण टेम्पररी. परमनंट बर्थ सर्टिफिकेट तुजी ज्या दिसा देवान तुका आकारलेलो त्या दिसा तुजी बर्थ सर्टिफिकेट सर्गीच्या राज्यान आसली. आनी तो तुका सांगता सर्गीच्या राज्याचो सिटीजन तूं. आंगोल्ली सिटीजनशीप तुजी आहा ती टेम्पररी. आनी आमी भावा भयणांनो आमी चिंता आमी संवसाराची म्हणून. आनी हे सोत आमच्या कडल्यान पयस आहा आनी सैतान बरोच खूश आहा हे आमच्या कडल्यान पयस आहा म्हणून. आनी मागीर तूं संवसाराचो नाल्यार संवसारा प्रमाणे जियेतलो. तूं सर्गीचो नाल्यार तूं सर्गाराच्या कायद्या प्रमाणे जियेतलो. सर्गार कशें घडटा पळय तसो जियेतलो. बट बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दीस वर्ल्ड बट आय हॅव चोजन यू आउट ऑफ द वर्ल्ड देरफॉर द वर्ल्ड हेट यू. देव म्हणटा ह्या संवसारान तुका आपणें धाडलेलो, तूं सिटीजन थंयसरलो, आपणें तुका ह्या संवसारान धाडलो. आतां ह्या संवसारानूय आपणें तुका सेपरेट केलो, तुका आपणें कुशीन काडलो. आतां कुशीन काडलाय म्हणून ते रागार आहा. कोण रागार आहा? हो संवसाराचो दोन शिंगाचो रागार आहा. अरे तेजो राग कोणान पडला? कोणान पडला तेच्या राग? आनी तेजे कोण पळय काम करता ते आमचे रागार आहा. बट आय हॅव चोजन यू आउट ऑफ द वर्ल्ड. आपणें ह्या संवसारांतले तुमकां सेपरेट केले. तेका लागून ते तुका तुजे आड उलयतात, ते तुका किणटात, ते तुका उतरां उलयतात, ते तुजेर थिपी उडयतात. ते म्हणटा कितें कोत्ताय तूं? देवाचें उतर, देवाचें उतर, देवाचें उतर. पूण आयज उलयतात भाव भयणांनो, फाल्यां तांकां कोण येतले हेच देवाचें उतर तुका स्वर्गार पावोवंक शकता. हेच देवाचें उतर तुका सुबाम जिवीत दिता. हेच देवाचें उतर तुका गॉडली हेड दिता, द फुलनेस ऑफ द गॉडली हेड. हेच देवाचें उतर दिता. हो संवसार दिवंक शकना तुका. सोर तुका हो संवसार दिवंक शकना. सोर तुका जेजू क्रिस्त दिता जेन्ना तूं ताका आपणायताय. आनी देवाचें उतर म्हणटा द किंगडम ऑफ गॉड इज विदीन यू. तुज्या भितर येता आनी रावता, राजा येता आनी तुज्या भितर येवन रावता. आनी ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा 1 Corinthians 6:19 डोंट यू नो दॅट युअर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरीट. तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर.
देव तुज्या भितर येवन रावता भाव भयणा. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. फुडें वा सिस्टर. चाकर आपल्या दर्या परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां त्या उतराचो उगडास धरात. ताणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळला जाल्यार तुमकांय सांबाळटली. भाव भयणांनो, दुमाळो देवाचें उतर दिता तेन्ना येतलो आनी येता. आनी जायते जाण आड उलयतात, ना तेका सुबेज आहा खबर, तो देवाचें उतर सुबेज जाणा, तो चड शाणो सजमता. तेशीन देवाचें उतर चड शाणो सजमता. तो देवाचें उतर देवाचें उतर देवाचें उतर करता. पूण हांगा जेजू क्लियरली म्हणटा, जसो आपूण देवाचें उतर दितालो, आपूण सर्गीच्या बापायन सांगला ती उतरां उलयतालो, हीच उतरां ते म्हाकाय म्हणटाले. म्हणटो तुका आनी दुसरें कितें आसतलें? म्हाका उलयलें आनी तीच उतरां तुका उलयतले. म्हणटो तूं ऑलरेडी जाणा जावं हें तुका येतलें म्हणून. आनी कोण देवाचें उतर परगट्टा ताणें ऑलरेडी भावा भयणांनो हें एक्सेप्ट करपाक जाय की तुजे आड उलोवपाक लोक खूब आसतले म्हणून, आनी तुका सपोर्ट दिवपी उणें आसतले. हें जेजूच्या लायफान जालें. ताका सपोर्ट दिवपी उणें आसले, तेजे आड उलोवपी खूब जाण आसले. आनी अशें तर जाता जाल्यार तूं सारक्या जाग्याचेर आहा. आनी जायना नाल्यार तूं संवसारूय सांबाळूंक सोदताय, देवाचें उतरूय सांबाळूंक सोदताय. दोनाय सायडींनी कोणाक दुखय नासतना बायबल प्रीच करूंक सोदताय. पूण देव म्हणटा म्हाकाच दुमाळो दिला तुकाय मेवतलो. व्हेरी सिंपल. थंय आमी आनी तेजेर कांय चिंतपाचें ना. इफ दे हेटेड गॉड दे वील हर्ट यू. इफ दे पर्सिक्युटेड गॉड दे वील पर्सिक्यूट यू. व्हेरी सिंपल. आनी पर्सिक्युशन येता यू ऑन द रायट ट्रॅक. हेट्रेड येता यू ऑन द रायट ट्रॅक. गुगल मॅप तुका सारकी वाट दाखयता. हे हो देवाचें उतर जावन आसा आमचो आरसो, आनी हो आरशान आमी पळयता आनी आमचें करेक्शन करता. एक गुगल मॅप आमी पळयल्या उपरांत ते गुगल मॅप सांगता पळय तशें आमी वयता पळय तशें हे देवाचें उतर आमकां ऑलरेडी सांगता पळय अमकें अमकें जातलें. म्हणून आमी फ्रस्ट्रेट जावंक उपराना भाव भयणांनो. जाणा मरे ब्रदर तेणें आपणाक म्हटलें आनी कितके भगत त्रास ना, रडपाचें आनी कांय ना. ते येतलेच तुका, हे येतलें ही गॅरंटी. आतां भाव भयणांनो फोंड्या कितें जाता, फोंड्या तांकां सावंड वाडोवंक दिना. आनी यूट्यूबाचेर कितें जाता ते म्हणटा आवाज येना आवाज येना. कित्याक सावंड लो केल्लो. कित्याक सायडीन पळय शेजारी आहा ते आवाज करता. आनी म्हणटा तो ब्रदर हांव पुलीस म्हणटा तो म्हाका सांगतालो. म्हणटा हांवें ताका हें सांगलें, दुमाळो येता म्हणजे तूं सारको रोडार आहाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. ब्लेस देम लॉर्ड. दुमाळो येता म्हणजे यू आर ऑन द रायट ट्रॅक. यू आर ऑन द रायट ट्रॅक म्हणून तुका दुमाळो येता. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. देवा हांव तुका आर्गां दिता, देवा तुका हांव महिमा दिता, हांव तांकां बेसांवान भर म्हटलें आनी कांय करपाची गरज ना. आमी म्हटलें सावंड उणो करुया, नो प्रॉब्लम. सावंड उलो केलो, प्रिचींग केलें. जेन्ना वर्शीप करताले तेन्ना सांगलें व्हडल्यान बोबो मारपाची गरज ना, सायडीनी तांकां प्रॉब्लम जाता. आमी मिडियम आमचो सावंड आमच्या भितरूच आमी हें करुया. पर्सिक्युशन हें येतलेंच भाव भयणांनो. आड येतलेच तुजे लोक. हे आयच्या दिसाची गजाल सांगता हांव तुमकां. म्हणटो आड येयले आनी म्हटलें ब्रदराक प्रेज द लॉर्ड, थँक्यू जीजस, प्रेज यू लॉर्ड, वी ब्लेस देम लॉर्ड म्हणून म्हटलें मॅटर कमार. तेणीन केला पळय तें आमी तांकां करून कांय फायदो ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. फुडली लायन वा सिस्टर. पूण
हे सगळे म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतली, कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. आमेन. तांकां वळख ना कोणान पाठयला पळय तेजी. आतां जे ते कितें कोत्तात तांकां वळख ना म्हणून ते कोत्तात. तांकां खबर ना आमी कोणाक रिप्रेझेंट कोत्ता पळय ते चिंता हो एक देव ना, हो एक देव न्हू, तोच एकूच देव, आनीक देव ना. नॉट वन, ही इज नॉट वन ऑफ द गॉड्स, ही इज द ओनली गॉड. ही इज नॉट वन ऑफ द गॉड्स, ही इज द ओनली गॉड. एवढाच जरा म्हणटोच हे येतले. नेक्स्ट स्लाइड वाच सिस्टर. हांव येवन नासलो आनी तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार तांकां पातक आसचें नासलें. पूण आतां तांचें पातक तांचेर थापिना जावं तांकां निमतूच ना. भयणांनो, जेजू कित्याक येयलो? सगळे पोरजेचे पातक व्हरपाक येयलो. पातक तेणेन करूंक नासलें, सर्गीच्या बापायन तेजेर पातक ओतलें. पातक सगळ्यांचे तो घेवन गेलो. पूण आतां तूं जो कोण सोद तेजेर मानिना तो सैतानाच्या राज्यान वयतलो. तितून आनीक कांय कन्फ्युजन ना. आतां आनी कन्फ्युजन ना. तूं जाण तुका तर खबर ना. सर्गीचे देवाचें उतर म्हणटा, जाणवाय दिता की जेजू एकूच देव आनी तूं मानून घेयनाय त्या देवाक. फुडें मागीर तुजे त्या राज्यान वचपाची तयारी तुवें केली. बिकॉज जेजू हे उतर तुका कोणेन तरी येवन सांगलेलें. जेजू एकलोच देव म्हणून तुका कोणेन तरी सांगलेलें. पूण तुवें त्या उतराचेर बावर धरूंक नाय. तूं म्हणटाय ना म्हाजो देव सगळ्यांक व्हरतो देव. ना, एकूच देव, बाप, पूत आनी पवित्र, त्रिएक देव, आनी कोण ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. फुडले वाच सिस्टर. म्हाका जोडटा ती म्हज्या बापाकूय जोडटात. आमेन. म्हणचे कितें म्हणटा? म्हाका जोडटान ती आपूण हांव हांगर आहा म्हणून म्हाका जोडटान ती म्हाज्या बापाक जोडटा. म्हणजे म्हाका जोडप म्हणजे बापायक जोडप. आमचे तर कोण आड उलयता भाव भयणांनो, नाल्यार तो म्हाजेर आड उलयना, तो जेजू क्रिस्ताचेर आड उलयता आनी सर्गीच्या बापायचेर आड उलयता आनी पवित्र आत्म्याचेर आड उलयता. हे जेजू सांगूंक सोदता. ते म्हणटा म्हाज्या आड उलयतात, म्हाका केणटात, म्हाका उतरां उलयतात. म्हाका उलयतात ती बरी, आतां म्हाज्या बापायक उलयतात, कित्याक हांव म्हाज्या बापायक लागून येयला. आतां आमी जेजूक लागून आहात आनी आमी जेजूचें उतर परगट करता. जेजू म्हणटा तो तुका मारिना, तो म्हाका मारता, तो सर्गीच्या बापायक मारता आनी पवित्र आत्म्याक ह्यो गाळी मारता पळय त्यो. प्रॉफेटीक सांगता भाव भयणां. फुडें वा सिस्टर. कवर करता आयचो हो चॅप्टर. दुसऱ्या खंयच्याय मनशान करूंक ना तसल्यो करण्यो हांवें तांचे मोदें करूंक नासल्यो जाल्यार तांकां पातक आसचें नासलें. पूण आतां तांणी हें सगळें पळयलां तरी आसता ती म्हाका आनी म्हज्या बापाकूय जोडटात. आमेन. भाव भयणांनो, कोण सांगूंक शकता, कोणूय सांगूंक शकता जे जेजून केल्ले ते आदल्या कोराराचे जे प्रॉफीट आहले तेणेन करूंक नासले. एक खंयची वस्त आदल्या प्रॉफिटांनी करूंक नासली जी जेजून केल्ली पळय ती. कोण सांगूंक शकता? कोण सांगूंक शकता? कितें सिस्टर? मिलाग्रो आनी पोस्ट मॉर्टम. भाव भयणांनो, जेजू हांगर कितें म्हणटा? मेल्ल्या मनशाक
जिवीत आदल्या करारानूय आमी पळयला एलिजा दिता, आमी पळयला मेल्ल्या ते मेल्ल्या मनशाक तो जितो करता. पूण भाव भयणांनो, आदल्या टेस्टमेंट तूं आख्खो वाच, मेळ्ळ्या ओतम्यांक दुयेंसा लागीं उलोवन हात लावन कोण दुसरो येवन हात लायता बरें जाता, हे जेजून केलें. मेळ्ळ्या ओतम्यांक आजून पासून कोणें असो उलोवन हुकूम घालून मेळ्ळ्या ओतमे काडूंक ना. इट वॉज जिजस. तो म्हणटा जे कोणेन करूंक नासलें, इतके जाण आपणाचे पयले आपणेन धाडले, जे कोणेन करूंक नासली ती कामां हांवें केली. जी कोणेन करूंक नासली ती कामां हांवें केली. कोण उदकार चलोंक नासलो, उदीक पाट केल्ले पूण आपूण उदकार चल्लो. आपणेन जेवण मल्टिप्लाय केलें. कोडकारांक आपणेन बरें केलें. व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री लोक येवन हात लायता जेजूक आनी लोक बरो जाता. व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्रीचेर मिलाग्री. देवाचें उतर म्हणटा सगल्यो तर बरयलेले आसले नाल्यार बूक पावपाचें नासलें. इतक्यो देवान मिलाग्री केल्यो. आनी तो हांगर म्हणटा सगळें आपणेन केलां तितके तरी. इफ आय हॅड नॉट डन अमंग देम द वर्क्स वीच नन अदर मॅन हॅड डीड, they had not seen, but now they have both seen and hated both me and my father. इतके करूनय म्हणटा आपणाक आतां ते केणटात, आपणाक केणटात म्हणजे आपणाच्या बापायकूय केणटात. बाब भयणांनो, आयज तर तुका कोण राग दाखयता, आयज तर तुका कोण तुज्या आड उलयता तूं पवित्र पुस्तक परगट कोत्ताय म्हणून. साव पावलो सोलाक देवान कितें म्हटलें, साव पावलो मागीर जालो. सोलाक देवान कितें म्हटलें, सॉल सॉल कितें म्हटलें, सॉल सॉल इगोचेक कित्याक त्रास कोत्ता म्हटलें. कितें म्हटलें, सॉल सॉल इगोचेक कित्याक त्रास कोत्ता म्हटलें. कितें म्हटलें सिस्टर, कित्याक तूं म्हाका दुमाडो दिताय. कित्याक तूं म्हाका दुमाळो दिताय. जेजू मरोन गेल्लो भाव भयणांनो. आपणाचे पोरचेक तूं दुमाळो दिताय म्हणजे तूं आपणाक दुमाळो दिताय जेजू म्हणटा. तुजेर तर कोण आड उलयता तूं देवाचें उतर दिताय आनी तुजेर कोण आड उलयता भाव भयणांनो, एक्चुअली तो तुज्या आड उलयना. तो पवित्र आत्म्याच्या आड उलयता, तो जेजू क्रिस्ताच्या आड उलयता, तो सर्गीच्या बापायच्या आड उलयता. हेजेर नियाळ दवर तुजो. तुजेर तो आड उलयना. जेजू हांगर सांगता आपणाक तर तेणी केळला नाल्यार तेच तेणीन सर्गीच्या बापायकूय केला. सर्गीचो बापूय काय हांगर येवंक ना. जेजूक केलें तें सर्गीच्या बापायक केलें. आमकां करता पळय तें पवित्र आत्म्यान केलें, जेजूक केलें, सर्गीच्या बापायक केलें. म्हणटकूच हे देवान ऑलरेडी प्रोफेसाय करून दवरलेले. नेक्स्ट लायन सिस्टर. कारण नासतना कसो द्वेष दवरतात हें तांचे शास्त्रांत बरयलोलें उतर घडूंक जाय म्हूण अशें जालें. आमेन. आतां हें कित्याक जालें, बट दीस कम इट टू पास दॅट द वर्ड मायट बी फुलफिल्ड दॅट इज रिटन इन द लॉ, दे हेटेड मी विदाउट अ कॉज. हे कित्याक घडोवन येयलें भाव भयणांनो. ऑलरेडी पवित्र पुस्तकान ऑलरेडी आदल्या करारान हें बरोवन दवरलेलें. नव्या करारान कितें घडटलें तें जेजून सांगून दवरलें. आदल्या करारान जेजूक कितें घडटलें तें आदल्या करारान बरोवन दवरलेलें. नव्या करारान आमकां कितें घडटलें तें जेजून ऑलरेडी प्रॉफेटीक वर्ड दिवन गेला. म्हणटकूच सरप्रायज जावपाची गरज ना. सरप्रायज जावपाची गरज ना. हें पर्सिक्युशन येतलें. मणिपूर कितें जालां तें सरप्रायज जावपाची गरज ना. हें जातलें. कित्याक तें मनशा आड येवंक ना, तें देवा आड येयल्या. आनी देवान कितें म्हटलां, वेंजन्स इज मायन. राग म्हाजो आसतलो. आपूण आजून पासून मोग दाखयता, आपूण आजून पासून चान्स दिता.
म्हाज्या कडेन टर्न जाव आनी यो, नाजाल्यार आपणाचो राग पळोवपाक तूं रेडी राव. वेंजन्स इज मायन म्हणटा. तूं राग करिनाका, तूं आड उलयनाका, तूं तांकां बेसांव घाल. राग ज्या टायमार आपणाक जेन्ना राग येतलो तेन्ना तांकां कळोन येता. आनी फुडली लायन भाव भयणानू बरी. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलो. तो बापासून निपजता आनी देव संबोधीत सोत उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आमेन. भाव भयणानू आतां जेजू तांकां शिसान सांगता आपूण वयता, जालो टायम, पूण आपूण वयता पूण तुमकां एक शाराती धाडटा, एक तुका हेल्पर धाडटा, एक तुका कम्फर्टर धाडटा. आपूण वयता, पूण भाव भयणानू आपूण तुमकां अशेंच सोडून वचना. कित्याक आमी कितें पळयतात भाव भयणानू, थोडी गरीब आसतात, चड करून हे मायग्रंट वर्कर्स असतात पळय, ते आपणाच्या भुरग्यांक कितें करतात, जल्मले कितें भुरग्यांक काडटात, धरतात आनी चल्ले आनी पोवता दी आनी वयतात दुसऱ्या गांवांत आनी थंय रावता, भुरग्यां थंयच सोडटा. म्हणजे दे एबंडन्ड द चायल्ड, म्हणजे भुरग्याक सोडून गेले. देव म्हणटा आपूण तुमकां सोडून वचना, आपूण तुमच्या कडल्यान सांगून वयता, पूण आपूण तुमकां सोडून वचना. आपूण एक शारावती तुमकां धाडटा आनी हो बापाय कडल्यान येतलो. आनी हो कोण जावन आसा? हो त्रिएक देवाचो तिसरो पार्ट, बाप, पूत, पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो आतां धाडटा. तुमी बापायक पळयलो, पुताक पळयलो, आतां पवित्र आत्म्यांक तुमी पळया. हो पवित्र आत्मो आतां हांव तुमच्या भितर धाडटा. म्हणजे आमी बापायक कसो पळयलो, जेजू क्रिस्तान आमी बापायक पळयलो. आतां जेजू क्रिस्त म्हणटा हो सर्गीचो बापूय हो आपणाचो आत्मो तुमच्या भितर घालतलो, स्वताचो आत्मो तुमच्या भितर घालतलो. हो बापाय कडल्यान येतलो. आनी वयर कितें घडटा जेन्ना आपूण बापाय लागीं वयता, वयर कितें घडटा हो तेस्तिमेत तुका आनी म्हाका. व्हडली वस्त सांगता भाव भयणान, अ व्हेरी बीग स्टेटमेंट. देव बाप आनी पूत कितें उलयता तो पवित्र आत्मो जेन्ना तूं जेजून आसतलो तेन्ना तो तुका तुज्या आत्म्यान सांगतलो. प्रॉफेटीक थंय कितें घडटा पळय तें, ताका लागून हांव सदांच म्हणटा भाव भयणांनी, आनी हांव सदांच म्हणटलो, जेजू येवच्या पयलीं तूं तर पवित्र आत्म्यान भरलेलो आसा. पवित्र आत्म्या प्रमाणें तूं जियेता, नाजाल्यार हांव तुका गॅरंटीन सांगता, तुका पवित्र आत्मो जेजू येवच्या पयलीं तुका सांगता. हांव गॅरंटीन तुमकां सांगता. आनी लास्ट वर्ड वाजोया आनी हो चॅप्टर आयज क्लोज करुया. आनी सुरवातेक जावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. आमेन. And you shall bear witness because you have been with me from the beginning. आता आमी तेस्तिमेत जाता जेजू ह्या संवसारांत. कित्याक जेजून आमकां आपणायल्या, जेजून आमकां विचल्यान तेजे उतर वचपाक आनी परगट करपाक, ते जेजूची गजाल दुसऱ्यांक सांगपाक. आमी सांगता जेजू जावन आसा उजवाड आनी ह्या उजवाडान तूं यो. जेजू जावन आसा ते जिवीत दिवपी झाड, ह्या झाडान तूं यो. आनी हो पवित्र आत्मो भाव भयणानू आमच्या भितर देवान धाडला, हो आमकां तेस्तिमेत जावपाक धाडला. म्हणटकूच ह्या पवित्र आत्म्यान आमी आतां जियोवपाक जाय. पवित्र आत्म्यान आमकां जियोवपाक देवान सांगलेलें. वयर कितें जाता तें तुका कळपाक जाय, पवित्र आत्म्यान जिये भाव भयणान. कितके टायम हांवें सांगलेलें, देवान म्हाका हें सांगलें, देवान म्हाका हें सांगलें, आत्म्यान सांगता. ऑलरेडी सांगता भाव भयणान
कितकी जाणां देवाच्या उतरान आहा ती तुका सांगतली आपणाक ऑलरेडी कळटालें. देव आपणाक कितें तरी सांगूंक सोदतालो, आपूण सजमोंक ना तेन्ना आतां कळोन येयलें. आमचीशीन देव उलयता एक एक टायम आमी ते सजमनात. पवित्र आत्म्यान राव आनी तुका सजमत येता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जिजस. कोणाक कितें म्हणपाचें आहा? प्रेज गॉड, हालेलुया. Brother, Yes, sister. praise the Lord, brothers and Praise. sisters. प्रेज द लॉर्ड. Brother, testimony दिता. सांग सिस्टर. देवान व्हडली मिलाग्री केल्या. मुगे सवय आनी मुगे घरक्रासो आनी एक म्हज्यान म्हणून आतां एक न्यू लायफ देवान आमकां दिला. संडे हांव आनी मुगे घरकार पेनिनो येतालीं स्ट्रिटार. ऑन द वे आमकां कोणें हीट केलें एक भुरग्यान आनी संवसारी नदरेन तर ती चोयल जाल्यार काबार. पूण देवा आर्गां देवा मना आमची पासत बरी येवजण आहा मोठी आनी तेका गोवाय जावपाक तेणें आमकां आयज जिवीत दिलें. आमी मेलो जाल्यार आयज 4 दीस जावपाचे. पण आयज आमकां एक्सिडेंटान कितेंच वायट जालें ना. एक आमगेल्या सांज्याचो इबाड जालो ना. नाम मुगे घरकाराचो नाम म्हजो. हांव देवा आर्गां दिता. देवान आमकां एक जिवीत दिलें देखून, न्यू लायफ. आनी दर एक आमचो कुडीचो सांदो राखून दवर देखून. आनी दुसरी सुवातेर हांव देवा आर्गां दिता भाव रेमंडा पासून. जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवें भाव रेमंडा मॅसेज घातली आनी स्पिरिच्युअली तो म्हूण सांगता स्वता आहा. हांव देवा आर्गां दिता हे भावाच्या जिविताच्या देण्या पासून आनी तेगे मिनिस्ट्री पासून. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. प्रेज गॉड, देवाक आर्गां. थँक यू जिजस. येस सिस्टर. Yeah, brother, I want to give testimony for my mother. प्रेज गॉड. येस सिस्टर. तुका खबर आहा सॅटर्डे जाले ते सगळे आनी ती हॉस्पिटलान पावली. आनी जेन्ना म्हाका भावान कॉल केले, आय वॉज रिडींग बायबल. कांय रिएक्शन, म्हाका कांय रिएक्शनूय येवना. आनी हांवें म्हणलें ओके जालें, कशें जालें ओके, आतां खंय आहा, हॉस्पिटल आहा ओके. तेगे पांय चलना. हांवें म्हणलें ओके. ती म्हणली हॉस्पिटलांतल्यान चलोन भायर सरतली. प्रेज गॉड. ताका हांवें रिएक्शन दिवन म्हूण तेणें बंद केलो फोन. ओके. मागीर ती जॉनिनान ते उतर दिलें सगळो उगोत. शी वॉज लायक सेईंग आपूण बरी जाली, देवान आपणा बरी केली, आर्ग तुका आनी कोत्ताली. आनी हांवें जॉनिना सांगलें मायच्या लिमितान म्हणलें तुका हॉस्पिटलाक कोणाकूय पूण उतर जाय आसलोलें, देखून म्हणलें देवान तुका मायचे उद्देशी हॉस्पिटलाक पावयलें. ओय ओय आपूण ऑलरेडी उतर दिवन येयलें आनी आपूण आनी दिता म्हणपाक लागलें जॉनिना. ओके हांवें म्हणलें फायन. आनी ती बरी जावन काल घरा येयली. आनी फोंड्या आमचें घर फर्स्ट फ्लोरार जायती स्टेप्स हांवें चडली ती लायक 2 जाणां हाती धरून. आनी आयज ती कारवार व्हरोन हाडली ती आनी तेंका ती इंजेक्शन मारून. आनी आयज ती आतां हांवें फोन केलोलो ऑलमोस्ट 2 आसतना देखून चलता. प्रेज गॉड. आनी या प्रेज गॉड. आनी बरी आहा. आनी आयची ती तुवें शिकोवन दिली ती आमच्या घरान परफेक्ट आहा सारकी. आतां ती इतले दीस थिंगा जेजू आर्ग दिताली. आतां हांवें सांगलें ते आतां जालें मुगे सगळें सारकें. आतां ओय ओय आपूण सारकी बरी जातरी आपूण म्हणटली सारकी बरी जाली म्हणून. हांवें म्हणलें तशें म्हणनाय
दवर तुगे खंय तुवें टेस्टिमनी दिली खूब जाली सिस्टर, नो प्रॉब्लेम. देव आमचो मोगाचो देव कोणाचो राग धरिना. आमचो मोगाचो देव तो. तुवें टेस्टिमनी दिली मायची खूब जाली. सिस्टर जोनिनाय आहा, नो प्रॉब्लेम. Thank Jesus, brother. प्रेज जीसस. Last Friday, brother, you have prayed for Mhonn'nneo. He is completely healed and he is discharged from the hospital. Praise God, All praise God, glory to God. praise God, praise God. Thank you, brother, for you also for praying for him. Thanks for our ministry also. We pray, but God is the one who brings to pass. So glory goes to God. We are just the vessels. So glory goes to God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And brother, my testimony, my washing machine चलता मध्येच पण पडले 45 येयले आणि 45 दाखवूंक लागले खूप टाइम. And said, Lord, you be in me and you repaired it. Just म्हणटा तिगाच ना brother, now let's start. All Praise glory God. to God, brother. Praise God. And also my induction plate no तिवूय सारखी करून आली दुसरे दिवसूच पण पडली आणि तशीच दवरली. तेजो म्हणले आणि आयज 10 दिसांनी 15 दिसांनी जस्ट लायली ब्रदर ऑन झाली. ऑल ग्लोरी टू गॉड ब्रदर. Praise God. Praise God. For the mighty miracles in my life. Thank Praise you. God. Praise God. Yes, yes. आणि माझी टेस्टिमनी सिस्टर मारियाच्या कशें ब्रदर वॉशिंग मशीन मोडले आणि आता कशें सेम थांबले. प्रेज गॉड. ब्रदर आमकां अथॉरिटी हा न्हू आतां. आता मेकॅनिकाची आणि गरज पडना. All glory to all. ना ब्रदर आणि गो म्हणटात कितें जालें कितें करुया कितें गेलो पार्ट तेजो आणि आतां कोण घालतलो फिक्स करपाक. थँक्यू जिजस म्हूण सांगलें फॉर फिलिंग अस विथ दॅट डिवायन विजडम. सो करी म्हणलें दोगांय ऑपरेशन आतां वॉशिंग मशीनाचें आणि दोगांयनूय प्रेयिंग इन टंग्स करी स्टार्ट घाल ब्रदर. Praise God. आणि देवा आतां काढा. कशें चलता. थँक्यू जिजस. Thank you, Jesus. तुका सांगलेलें ब्रदर आस्क फॉर विजडम एंड गॉड विल गिव इट टू यू फ्रीली म्हणून. Yes, yes. सो इवन ते विजडम देव आमकां दिता. थँक्यू जिजस. Praise God. Praise God. आणि देव तुजी जेन्ना तूं फ्रीली दिता न्हू ब्रदर देव तुजी पयशा लायक हेज घालून दवरता. Yes, आणि yes. तो केन्ना तुजे वेस्ट जावपाक दिना. तो जाणा तुजे कशें सेफ जावपाक जाय. Correct. Correct. थँक्यू. It's very much true, sister. Yes. Correct. Yeah, very true, very true. कितें आतां जायते टायम कितें जाता भाव भयणानो आमी सांगल्या उपरांत मागीर थोड्यांक दिसता हांव पयशांचेत उलयता बट एक्चुअली आय एम टॉकिंग सो दॅट यू मे प्रॉस्पर. इवन टुडे I preached it in Fonda. I said, if you want to grow financially, it should be a financial seed. Why am I telling, हांव कित्याक लागून सांगता भाव भयणानो, आमकां जाय जी कोण जेजू क्रिस्तान जियेतात त्या नेक्स्ट लेवलाक जियेतात पळय थंय. नॉट अ मॉडरेट लायफ, अ लायफ ऑफ द सन ऑफ गॉड. We are the children of God. We are the sons and daughters of God. आता आमचो स्वर्गीचो बापूय सगळ्याहून गिरेस, पूण आमी सगळ्याहून गरीब अशी जियेतात. पूण आमी तर भाव भयणांनो तो शिकलीन किंगडम प्रिंसिपल, then you will see how it is going to work. Praise God. Brother, if we were not in the world, जाल्यार हे भाशेन आम ग्लोरिफाय करपा येना, विजडमूय मागपा येना, आनीक तूं सेल्फ लायक यू डिपेंड ऑन युअर सेल्फ लायक ते करपा. आनी तूं म्हणटा हांव मोडलें आतां जालें. देवाचेर जेन्ना डिपेंड जाता तेन्ना देव तुका तें विजडम दिता आनी होली स्पिरीट तुका गायड करता नेक्स्ट स्टेप वॉट यू नीड टू डू. थँक यू. Praise God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Jesus, thank you. Sister, you wanted to say something, Sister Brigida? Yeah, praise God, brother. Yes. Tomorrow is my daughter's birthday, brother. Okay. Yeah. We'll pray. Praise God. Brother, I would like to say something. Yes, Sister. Word. Yeah, before your Bible class, brother, I was just having a rest, and then
suddenly I was just scrolling on the YouTube. I seen your Ponda teaching, so I said I'll put it on till your Bible class starts. So I was on the bed only, and then you was preaching, and then you put that song, right? Yeah. Jesucha Gayani. And then I was, yeah, so I was just saying that, while you're saying that hymn was going on, even I was saying, like, that hymn. And, I was closing my eyes and I could see, like, the Chotraien, like, I could see him, and, I could feel that blood of his, just dripping on me, like, on my head, like. So I मागीर टायम जालो चुयलो टायम जाले 3:30 जाले आमगे आतां क्लास चालू जातलो मागीर हांवें उठलें आनी हांवें 2 मिनटां बसलें आनी हांवें बायंड केलें ते स्पिरीट सगळें म्हाजें कितें म्हाका इन्फॉर्मिटीज आहाय त्यो आनीक हांव उठलें आनी हांवें म्हणलें ना आतां हांव जेजूच्या नांवान हांव चलतलें म्हणून आनी हांव काडलें भितर गेलें किचनान गेलें आनीक कितें करूंक गेलें गरम करूंक गेलें उदक म्हाका आनी म्हाका न्ही अशी घुंवळशी येता ब्रदर टील नाव आय फील दॅट समथींग लायक नर्वसनेस आनी तकलेन म्हाका मातशें घुंवळशी उबें रावन कशें आय कांट स्टँड फॉर्म लायक फ्रॉम दॅट टायम ऑनवर्ड्स लायक So I was hearing your Bible class, so I bind the spirit because I said, and the class is going on, but I want to sit and hear the word of God. And meantime, I checked my sugar level. The sugar level was exactly normal. It was completely normal. Yes. So I just pray for this nervousness and much Yes. We will pray. And for Xavier, for godly partner. Yes, please. Xavier. Yes, brother. Even my husband, he was having the same issue, neediness, no? And he went and he told the doctor, and they told him to do all the investigation with ECG also. Please God, I sent you the message that yesterday for the investigation, and all his reports are normal. His sugar is bit little high. Thank God by the blood of Jesus, he's healed. Praise God. Thank you, Jesus. We will pray. And we will also pray for the retreats that are happening in Fonda, because I have promised them that I will pray for you. So I will pray for them also. Thank you, brother. Anyone else? Brother, praise the Lord, brother. Yeah. Yes, sister. Please give Mrs. and Gina because they are having retreats there, no? Please keep them also in your prayers. Yeah. Thank you, sister. Thank you, Jesus. So we will. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमी सर्गीच्या बापा तुका आर्ग आनी महिमा दिता देवाचे उतर शिकयता जितको तुवें जेजूचो मोग केला तितको तूं आमचो मोग करता आनी तुवें तुजो मोग दाखयलोय तुज्या पुताक धाडून आनी जेजू तुवें तुजो मोग दाखयलोय खुर्सार वचत आनी तुवें जेजू तुजो मोग दाखयलोय पवित्र आत्म्याक आमच्या भितर धाडून आनी पवित्र आत्म्या तुवें आमकां मोग दाखयलोय जेजूचो आनी सर्गीच्या बापायचो आनी हो मोग आमी अनुभवता तुजो आनी सगळीं भाव भयणां जी हे बायबल क्लासीक जॉयन जाल्यान ह्या वेळार हो मोग तेंच्या भितर घसघशान वत्ता ह्या वेळार द रिवर्स ऑफ लिवींग वॉटर्स ऑफ द लव ऑफ गॉड इज फ्लोईंग इनसायड ऑफ कित्याक तुजे उतर आमी शिकल्या आनी हे उतर तुजें आमी मानता जेजू जितको तुवें तुज्या पुताचो मोग केलाय तितको तुवें आमचो केलाय जेजू 1 इंच पासून उणो न्हू आमी हो हिंदू भाव ईश्वरा खातीर मागता कसल्यो आडकोडी येता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सयताना तुका हांव हुकूम घालता तुका हांव बायंड कोत्ता तुका हुकूम घालता वच आनी दर्यान पड तुजे हात ह्या भुरग्या वयल्यान पयस कर ह्या भुरग्याक आमी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान मागता आनी तेजें ऑपरेशन आहा जेजू तुजें उतर म्हणटा तूं आमच्या पयलो वयता तूं ह्या
हेजें ऑपरेशन जावच्या पयलीं तूं गेलाय सगळे तेजे आख्खे कुडीन कितें नॉर्मल आसपाक जाय तें सगळें तुवें नॉर्मल केलाय, थारेर घातलें हें ऑपरेशन कंडक्ट जावपाक. आनी ह्या ऑपरेशना उद्देशी ताका बरेपण मेवलां म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या जाणवायेन तुवें ह्या डॉक्टरांक बोल्लाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. तुज्या मोगान तुवें ह्या डॉक्टरांक बोल्लाय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी हें सगळें काम मोगान घडटा म्हणून आर्ग आनी महिमा. सिस्टर जिन्याचो घोव आयज आपणाचो बर्थडे सेलिब्रेट करता. काल सिस्टर जिनाच्या चेड्याचो बर्थडे जालो आनी जायते बर्थडेज ह्या विकान भाव भयणांनू ब्रिजिडाची चेडू फाल्यां तेजो बर्थडे सेलिब्रेट करता. सगळीं ह्या विकान आमी कोणाक वखतात, आमची कोण सोयऱ्या दायरे आहा, आमच्या वाड्यान कोण लोक आहा, आयज आपणाचो बर्थडे सेलिब्रेट करता. ह्या जेजू ही भुरगीं तुजी भुरगीं आनी तुवें भुरग्यांचो मोग केला आनी आमी सगळीं भुरगीं तुज्या फुड्यान देवा. कित्याक भुरग्यांचो नेचर तुका आवडटा, भुरग्याचे गूट तुका आवडटा, कित्याक ती खालती जाता. आनी हे सगळ्यांचेर सुबाम बेसांवां जेजू तुज्या नांवान हांव उलयता. तुज्या पवित्र रक्तान ही सगळीं आपणाचो जल्म दिन आख्ख्या विकाक सेलिब्रेट करता. तेंचेर हांव तुजें पवित्र रगत तांकां राखता, तांकां सांबाळटा. तुज्या आंज बोडवे जेजू तेंचेर हांव उलयता. तांकां मिनिस्टर करपाक, तांकां राखपाक, तांकां वाट दाखोवपाक हे आंज बोडवे हांव तेंचेर उलयता. आनी सुबाम बेसांवां देवाचे दे आर ब्लेस्ड, दे आर एनॉयंटेड, दे आर हायली फेवर्ड, दे आर ब्लेस्ड गोईंग इन, दे आर ब्लेस्ड कमिंग इन, दे आर ब्लेस्ड वेन दे स्लीप, they are blessed when they rise. And every work of their hand prospers. जेजू तुका आर्ग आनी महिमा. ह्या भुरग्यांक तूं तुजे जाणवायेन वाडयताय, तुज्या मोगान, तुजे शांतीन, तुज्या खुशालकायेन तूं तांकां वाडयताय म्हणून तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी गॉड फियरिंग पार्टनर्स कोण आपणाचे पार्टनर सोदता. झेवियर आनी सांगाती सोदता. होय सांगाती सोदता. आनी कोणाक म्हटलं, आनी कोणाक सांगलेलं कोणूय कोणूय लायफ पार्टनर सोदता, कोणूय सांगता एक लायफ पार्टनर सोदता. जेजू तुज्या उतरान आसलेले हे लायफ पार्टनर जावन आमचो धरोम आमच्या कडल्यान पयस कोत्ता तसलो लायफ पार्टनर दिनाकाय जेजू. भावार्थाचे हो संबंद जावनी, दोन भावार्थी एकठांय जाता आनी दोन एकठांय जाता थंयसर तुजो करार घडोवन येता. जेजू तुजे उतार म्हणटा, इफ टू अग्री ऑन इट, एका मोनाची तांकां तूं कर देवा. जी लायफ पार्टनर आसता ती एका मोनाची आसल्या पुरो, देव बिरातीची आसल्या पुरो, देवाक व्हरतो जागो दिता तसलो आसल्या पुरो. म्हणून जेजू हांव तेंचेर तुजो आशिर्वाद उलयता आनी हे तूं तांकां दिलाय म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां जे जे जाग्यांचेर रिट्रीट जाता, फोंड्या आतां रिट्रीट जाता, सिस्टर संजिना ही रिट्रीट कंडक्ट करता. जेजू तुजो सुबाम आशिर्वाद ह्या जाग्यांचेर, ह्या जाग्यांचेर तुज्या पवित्र रक्तान हे जागे हांव मागता. कित्याक देवाच्या आड येवपी खूब लोक आसा, तुज्या आंज बोडवे उलयता जेजू, तांकां राखपाक, तांकां सांबाळपाक, कसलोच तेंचेर वायट जायना जावपाक तुज्या आंज बोडवे हांव तेंचेर उलयता.
आनी तुजी महिमा फागता म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ज्या जाग्याचेर देवाचें उतर परगट जाता थंयसर सायन्स एंड वंडर्स जातले, उत्सर्यां जातली तुजें उतर सांगता. आनी खंयसरूय देवाचें उतर परगट जाता आख्ख्या संवसाराक थंयसर उत्सर्यां मिलाग्री घडटा म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. ज्यो आदल्या कोरारान पासून नासल्यो तसल्यो ह्या कोरारान, कित्याक हो कोरार व्हरत्या कोरारान आमी जियेता आनी व्हरत्यो मिलाग्री जाता म्हणून जेजू तुवें म्हटलाय म्हाज्याहून व्हरत्यो मिलाग्री तुमी करतले, ह्यो व्हरत्यो मिलाग्री जाता म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. आनी सगळीं आमची भाव भयणां ही एकठांय जाल्या. जेजू तुजी सुबाम बेसांव हांव तेंचेर उलयतां, तुजो फावर हांव तेंचेर उलयतां. तुज्या गायांनी तांकां पेकोणी दिल्याय म्हणून हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उलयतां. सिस्टर एना स्टेडिनस तेच्या आंगान ना. ह्या वेळार फ्रॉम द क्राउन ऑफ अ हेड टू द सोल ऑफ अ फीट शी हॅज बीन हिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस. ब्रिजिडाचो घोवाक डायबिटीज हाय मेवल्या पूण देवाचें उतर म्हणटा. आय एम नॉट बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड, आय बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल सीड. सर्गीच्या बापायक दुयेंस ना म्हणटकूच ह्याय भावाक दुयेंस आसूंक शकना, ह्या दुयेंसाक आमी शिराप घालता. सिस्टर एनाच्या आंगान कोल्लें दुयेंस आसा ताका आमी शिराप घालता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. उठ, वच आनी दोरयान पड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका हुकूम. जेजू क्रिस्ताच्या पोरचेचेर तुजो हात घालिना काय सैताना, तुका हुकूम घालता तुजे हात पयस कर. आनी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तांकां ह्या वेळार हांव मागता. फ्रॉम द क्राउन ऑफ द हेड टू द सोल ऑफ द फीट दे आर सोक्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस. आख्खे पोरचेचेर तुजे पेकोणेचें उतर हांव उलयतां. जेजू तुज्या गायांनी ती बरी जाल्या. तुजो बेसांव हांव तेंचेर उलयतां, स्पिरिच्युअली, फायनान्शियली एंड फिजिकली. आनी देवा तुजें उतर म्हणटा दोगा जाणांन एका मनाची जाली नाजाल्यार मागला ते तुका मेवतले. आमी हांगोर 41 जाणां आहात ह्या वेळार. आमी एका मनाची जाल्यात आनी आमी मागला पळय ते आमकां मेवले म्हणून जेजू तुका आर्ग आनी महिमा दिता. हे आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God.